दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. उपरांत जेजू दोनीर सोडलो. ताचे शिशी ताचे संगाता गेले. अशें आसता सरोवरांत एकस्साने एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत ल्हारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटलो. तोवळ ताचे शिस ताचे सरशी वचोन ताका जागोवन म्हणाले, सोम्या, आमकां बाचाव कर, आमी बुडटांव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? कितलो उणो बोवाडता तुमचो? आनी उठोन वाऱ्याक आनी ल्हारांक ताणें फर्मायलें आनी सक्कड शांत जालें. हें पळयल्ले मनीस विस्मीत जावन म्हणूंक लागले, कसलो मनीस हो? वारें आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात. आमचो सोडवणदार सोमी नीज देव आनी नीज मनीस. पूण सरसंगती जेजूच्या अधिकाराखाल आसात म्हूण कितल्या मापान पातयेतांव. आमचे जिणयेंत कश्ट आनवरां येताना कितले फावटी ताका उलो मारतांव. ताचे तावन आमकां जाय आसली जाप मेळनातले तोवळ देव न्हीद लागाय म्हणून चिंतलें ना? जशें दर्यांत वादळ स्वाभावीक तशेंच जिणयेंत कश्ट आनवरां सुकोवंक जायना. दर्या पयनार हेळिल्ले शीस वारें वादळ पळोवन भियेले आनी बुडटांव म्हूण कांगाल जाले. हें जेजू जाणा आसलो जाल्यारय तो मावून रावलो आनी न्हिदेंत रिगलो. पूण तांणी असायाक जावन सोम्याक उलो मारतना तांचे कुमकेक तो आयलो. जिणयेंत आमी कश्ट आनवरांक वळख जातना थोडे फावटी आमचो देव मौन जाता. हाचो अर्थ ताका आमची पर्वा ना म्हूण न्हय. बगार तो आमी प्रयत्न करूंक अवकाश करून दिता आनी ताका उलो मारतना ताची ससाय लाभयता. आमचे प्रकृतेंत आनी आमचे जिणयेंत साबार संगती औचित्य घडटात. तें कित्याक? ताचें कारण कसलें म्हणलें सवाल उब जाता तरी ताका जाप मेळना. पूण जो कोण ह्या भायल्या गणितांक घुसपडीत जायनासतना धैर्यान फूड करता ताका कितेंच वायट जायना. जेजू आपल्या शिसा सांगाता दोनीर वेताना सरोवरांत एकस्साने व्हड वादळ उडटा. ताचे शीस भियेले जाल्यारय जेजूक बरी न्हीद. तुमी इतले बिजूड कित्याक? आनी कितलो उणो बोवाडता तुमचो म्हणून जेजू विचारता. सरोवरांत वादळ उडचें सामान्य, पूण तें केदाळा उडटा म्हूण कोणीय नेनात. एकस्साने येत जाल्यार तें वादळ आमकां ताच्या प्रभावान भरता. पूण आमी पूर्ण धैर्यान रावल्यार वादळ वा हेर कितेंय आमचेर प्रभाव घालूंक शकचें ना. आमच्या जिवितांत येवच्या वादळाक आमी भियेनाये. देव आमचे संगी आसा आनी राखता म्हणल्या भावार्थान जियेवया. दिव्यवाणी